प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज ब्रेस्तार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 11वो विसवोर वोड 11 ते 15 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्सेस 11 to 15। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। हांव तुमकां खरेंच सांगता, बायलांक जल्मल्ल्या भुरग्यां भितर जुआंव बातिस्ता परस व्हड दुसरो कोण जल्मूंक ना। तरी पूण स्वर्गीच्या राज्यान ओदीक ल्हान ती ताच्या वन व्हड। जुआंव बातिस्त आयला तेन्ना थावन ते आयज पर्यंत स्वर्गीचे राज नेट भोगता आनी नेट करतात ती ते राज जुंबून घेतात। सगळे प्रवाद्यांनी आनी समूर्तीन जुआंव येय पर्यंत बाकीत केले आनी ते तुमी मानून घेवंक तुमकां खुशी आसत जाल्यार येवचो आसा तो एलिजा होच तो। आयकूंक कान आसात तांणी आयकुचें। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आयज जुआंव बातिस्ता विशीं उलयतालो लोकां कडेन। आनी आयज 11वी वडीन जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा, हांव तुमकां खरें सांगता, बाळकांक जल्मल्या भुरग्यां भितर जुआंव बातिस्ता परस व्हड दुसरो कोण जल्मूंक ना। तरी पूण सर्गीच्या राज्यान ओदीक ल्हान ती ताचे वन व्हड। भाव भयणीनो, पयल्या ह्या 11वी वडीन जेजू जुआंव बातिस्ताक मान दितालो, कित्याक जुआंव बातिस्तान देवाची खोशी केल्ली। देवान ताका 6 म्हयन्यां पयलीं जेजू जल्मोवच्या पयलीं ताका धाडलेलो आनी जुआंव बातिस्तान आख्खे इस्रायलचे परजेक देवाचें उतर परगट करून तांकां देवाचें बोगसणें मागूंक तांकां तयार केल्ली। जेजूचें हो देवाचें उतर आयकूंक जे जेजू परगट्टालो असलो तो। आनी भाव भयणीनो, जुआंव बातिस्त आतां बोणकोणीन आसलो। जुआंव बातिस्ताक बोणकोणीन घालून ताका आतां जिवेशी मारलेलो हेरोद पादशायन, कित्याक तो हेरोद पादशाचे आड गेल्लो। आनी भाव भयणीनो, जें काम करूंक जाय आसलें म्हणजे तो आवाज ओरोण्यांत लोकांक तयार करता ती तयारी जुआंव बातिस्तान केली, देवाची खोशी केली आनी सगळें ताणें बरे भाशेन केलें। आनी जेजू आयज 11वी वडीन म्हणटा, हांव तुमकां खरें सांगता, बाळकांक जल्मल्या भुरग्यां भितर जुआंव बातिस्ता परस व्हड दुसरो कोण जल्मोंक ना। भाव भयणीनो, इतलो मान दिता ताका, इतलो मान दिता, म्हणटा सगळ्या भुरग्यां परस ज्या बायलांनी ताका भुरग्यांक जल्म दिला तांचे परस जुआंव बातिस्ता परस कोण व्हड ना। आनी तेच वडीन जेजू म्हणटा, तरी पूण म्हणटा, सर्गीच्या राज्यान ओदीक ल्हान ती ताचे वन व्हड। आनी भाव भयणीनो, आतां आमी जेन्ना नव्या कराराची भुरगीं जाता, आतां आमी जेन्ना जेजूक आमचो समी दिवान सरोंडार मानता, आमी आतां एक नवी रोचना जाता आनी नवी रोचना जावन देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता। आतां आमी जुआंव बातिस्ता परस व्हड जाता। कित्याक भाव भयणीनो, जो कोण खरेपणी जेजूक आपलो समी दिवान सरोंडार मानता, देव ताका आपलो पवित्र आत्मो दिता, तो आतां खालतो जाता। कित्याक जो कोण पवित्र आत्म्या उदेशी आपलें जिवीत सारता, जें पवित्र आत्मा सांगता, म्हणजे पवित्र आत्मा सांगता तें फकत देवाचें उतर। आनी जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो एकदम ल्हान जाता देवाच्या राज्यान, म्हणजे तो एकदम खालतो जाता। आनी खालतो मनीस देवाच्या राज्यान जुआंव बातिस्ता व्हड, सगळे परस व्हड जाता। कित्याक तो आतां आपल्या देवाची खोशी करता, तो देवाचें उतर पाळटा, तो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता। आनी भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो, आमी इतले दीस देवाचें उतर आयकता की देवाचें उतर जावन आसा देवाची खोशी। देवाचें उतर जावन आसा देवाची खोशी म्हणजे देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमची मनाची नडसणी करता आनी तें उतर आमी पाळटा। आतां आमी आमची खोशी करिना, संवसाराची खोशी करिना, मनशाची खोशी करिना,
पूण आमी देवाची खोशी करता. जेन्ना आमी देवाची खोशी करता, आतां आमी देवाची खोशी करता म्हणून आमी एकदम खालती रावता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, आमकां कितल्यो वस्तू येतात आमच्या मनान, कितले आमचे काळीज ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर वेता. पूण जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता, ताच्या उतराचेर दवरता, आमी संवसाराक पाटी दवरता, आमी दुसऱ्या मनशांक पाटी दवरता, आनी जें देव आमकां आपल्या उतरान सांगता तें आमी पयलें करता. आनी जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे देवाचें उतर पयलें आपल्या जिवितांत दवरता, तो आतां एक खालतो मनीस देव म्हूण मानता आनी ताका जिवा बादिस्ता परोस एकदम व्हड समजता आनी ताका आपलो आपुरबायेचो पूत, आपुरबायेची धूव मानता. तर आयज भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी शिवर्तमान आमी वाचता, आमकां गरज आमी देवाच्या उतरान रिगून रावपाक. आमकां गरज, वय आमी खूब देवास्पण करता, आमी खूब धर्म करता, मागणे करता, तेज करता, मिसां करता, सगळें करता, नोवेनां करता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, आमचे मीस, आमचे तेर्स, आमचे नोवेनां, आमचे सगळे मागणे एकदम मोलादीकचे जाता. कित्याक आमकां देवाच्या उतराची सोजमणी आहा. आमी आतां देवा कडेन आमचे मागणे स्वतान आनी आत्म्यान करता, आनी जे आमी स्वतान आनी आत्म्यान करता ती बसपी देवाक मानता. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां देवाच्या उतरान रिगून रावपाक, देवाचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान आमी पाळूंक, आनी चड करून हे जे उतर आमी पाळटा दुसऱ्यांक सांगूंक. कित्याक आमी तें पाळीत जाल्यार दुसरो लोक पळयतलो कशे भाशेन आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता, कशे भाशेन एक भावार्थीचें जिवीत जियेता. आनी आतां आमकां पळोवन दुसऱ्यांक आमच्यान देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता, दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरपाक दिवंक जाता. आमी देवाचें उतर परगट करून आमच्या उतरांनी न्हय पूण आमच्या कोन्यांनी. तर आयज बाबून खरी भाशेन आमी उतरान रिगून रावया. उतर आमी पोत्तून वाचून ताचेर नियाळ करून आमच्या मनाची नडसुणी करून उतर पाळून जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक सांगून हे क्रिस्ती जिवीत जिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.